काणकोणच्या नगरपालिका क्षेत्रांत तशेंच सगळ्या पंचायत क्षेत्रांत सर्रासपणे गोरवां आमकां रस्त्यार दिसता आनी त्या गोरवां लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जातात. टू व्हिलराक एक्सिडेंट जाता, फोर व्हिलराक एक्सिडेंट जाता. खास करून मनोहर बायपास हायवेचेर कंटिन्युअस एक्सिडेंटाची मालिका गोरवां लागून चालू आसा आनी गोरवां मरत आसा. तेका कशें जाला दोनी वाटेन आमगे शेतां आनी मदल्यान हायवे गेला आनी तेका खंय तरी तेमी कॅटल पास करपा आलो गोरवां क्रॉस जावपाक किंवा गोरवां चरपा एरिया ही सगळी. आतां सगळी सादारण सगळी गोरवां रस्त्यार जाय डिवायडरा मदीं जे ग्रास जाता खावपाक आनी वारंवार एक्सिडेंट जाता. आतां 2 गायब मेल्या पळय, एक इंजर्ड जावन सकयल पडला. कितले सकयल पडले रस्त्या वयल्यान? 15 फूट सकयल पडली आतां. गाडयेची धडक वयल्यान उसोन सकयल पडला. सादारण ते दोनी पांय डॅमेज जाला सामके. तशी गॅरंटी ना. किती कंट्रोल कसो येवपाक शकता तेजेर? कंट्रोल खंय तरी कॅटल पास 2 जावपा जाय काय हेंच्या गोशाळे म्हाका काय समजना. गोशाळा आसाय म्हूण कळना, नाही म्हूण कळना. ह्या गोशाळे कडच्यान तरी एक तरी पॉझिटिव्ह हें उरपा लागला अवेरनेस येते, पूण तशें काय दिसना. पूण आमी जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडलें ते म्हणटा तेंची कॅपसिटी सोंपली दवरपाची. आतां काणकोण सारके जर मागास भागात जर गोरू दवरपाक कॅपेसिटी ना जाल्यार मडगांवांत पण या दवरचें पडलें गोरवां. गोरू दवरपाक काणकोण सांग्या सारके वास्ट एरिया आमचे उरपा जाय. IIT आनी फिल्म सिटी करून आमचे जागे सोदताय आमी आनी गोरू दवरपा जर जागे नाही जाल्यार आमी कितें करपाचें? खंय तरी सामको हेजी भायर गेले आसा, खंय तरी कंट्रोल येवपा जाय, नाल्यार कांयच हांगा एक तर मनीस मरतलो आला तेन्ना मागीर सरकाराक जालो दिसता म्हाका. लोकांनी कितें करप ही लोकांची भुमिका, हेका जबाबदार कोण अशें लोक म्हणटात. गोप्रेमींनी सरकाराक एक प्रश्न केला की जो पर्यंत एक हांगा गोरवां आपटून मनीस मरपाना तो पर्यंत तुमी एक्टीव जावपा ना काय कितें? प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश